कॉलाक गेलेले ऑल्टरनेट आमचा कॉल येयला झाड पडला आम्ही रोखडो आमचो क्रू घेऊन येयले आनी पयलीं जाल्यार झाड पडलेलें आसलें वायरीचेर आसलें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक सांगून तेन्ना रिस्पॉन्स करून आतां ते सगळें स्टार्ट करून क्लियर केल्लें आसा. व्हडलें झाड आसलें व्हडलें आसलें कितें इन्सिडंट अशें जावंक ना न्हू. इन्सिडंट काय ना रोड मातसो ब्लॉक जाल्लो. वेदर रिपोर्टान हाय अलर्ट दिल्ले आहा पावसाचे. एक कडेन लँडस्लायड सुरू जाला आमच्या पंचायतीन सो सगळ्यांच्यान आमी बिजी आहा हेच करता. आतां हायवे तुमी पळयला पडलो झाड पडून ब्लॉक जाल्लो आमी रोखडे हेका फायर ब्रिगेडाक फोन मारून आपोवन तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आहा आनी एक 10-15 मिनटान रोड क्लियर केला. सो थँक्यू म्हणटा तेंकांय. ही खंयची तरी अशी पंचायत तुमची आतां खंय इनिशिएटीव घेतले खंय झाडां खातीर कट करूंक ही जी हांगा रोडार आहा ती म्हणजे ना पावसाचे पयलीं न्हू आमी अलॉंग विथ फायर ब्रिगेड आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम न्हू आमी जे डेंजरस ट्रीज आसले पळय ते सगळे कट केला. सो वी हॅड टेकन प्रिकॉशन्स प्री मन्सून. पण कितें जाता थोडे झाडां आनी पावस इतलो पडला पळय की मुळां हे जातात मातयेनी आनी वीथ द विंड सकाळीसून पळयला की कितलो वारो आसा. सो तो आनी ऑलरेडी दीस स्ट्रेच इज प्रोन फॉर एवरी इयर झाडां पडटात हांगा एक्चुली.